मंगलम. सर्वांका नमस्कारो. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठांतू चलता आशिल्ल्या सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाक मुंबईतल्यान श्री दीपक भास्कर शेणे मामा आमगेल्या मठाक आयिल्ले आसाचे. तुमका काल तुम्ही आमगेले प्रधानमंत्रीले कार्यक्रमाक आशिल्ले आनी तुमगेले एक सेव हांगा आशिल्ले. तुमकां एक कशें दिसलें दीपक? श्री हरी गुरुभ्यो नमः. हंगा सेव करचे भाग्य आमकां देवान करून दिलेला हांव शतकोटी नमन सांगून घेता आनी आमगेले विद्याधीश स्वामांगेले शरणकमलाक साष्टांग वंदन करून आमगेले स्वामांगेले मार्गदर्शनार चोल नायले हे मठ आमी विद्याधिराज तीर्थ स्वामांगेले प्रथम पुण्यतिथीक आमी हांगा आयिल्ले आशिल्ले. त्या टायमार तुमी पळयलें जाल्यार एक्झॅक्टली आमकां म्हणटा गेल्यार 2 वर्सां फुडें आनी आत्तां ह्या जाग्यार येवन पळयतना अत्यंत म्हळ्यार एक खुशी पावच्याक खुशी पावची की आमी इतले छंद रितीर स्वामांगेल मार्गदर्शन जागो डेव्हलप जालेलो आसा हाजी म्हाका कितले मेहनत गेला म्हणून आमकां कळटा. त्या मात्र न्ही कालचे एक ऐतिहासीक इव्हेंट स्वामांगेले दिव्य हस्तून आनी तशीच आमगेले देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी येवन हांगा उद्घाटन करून दवरलेले आसा. आमगेले श्री रामचंद्राक 27 फिटाचे वर्ल्ड लार्जस्ट म्हणून सांगू येता त्या प्रमाणांत तितले चंद भव्य मूर्ती हांगा आमकां गोंयांत आमगेल्या परशुराम क्षेत्रांत पळोवच्या मेळचे एक व्हड भाग्य. तेवे आमगेले स्वाम्यांगेले दिव्य दृश्टीन आनी आशिर्वादान हांगा चंद रितीर चोल नायला आनी हांगाचे कार्यक्रम तुमी पळोवचे म्हणून जाल्यार म्हळ्यार एक ऐक्यमती म्हळ्यार आमगेले वॉलंटियर्सां गेले एक ऐक्यमती हांव पळयलें खाली. त्या मात्र न्ही एक चंद रितीर कोऑर्डिनेशन अराउंड 14,000 प्लस पब्लीक आशिल्ली खाली. VIP नॉन VIP पुरा मेळ न्हू डिवोटीज VIP म्हणचे न्ही हांवें सक्कडे डिवोटीजान पेशंटली वेट करून आमगेले स्वाम्यांगेले मार्गदर्शन घेतलो. तशीच आमगेले देशाचे प्रधानमंत्रीन समेत तांगेले एक बोधन दिलें आमकां सक्कडे ऐतिहासीक इव्हेंट आमकां पळोवच्या मेळ्ळेलें एक व्हड भाग्य आनी हांव सगळे पर्तगाळी जिवोत्तम मठांत काम करतले सर्वय वॉलंटियर्सांक हांव अभिनंदन दिवच्याक इच्छा करता. वेळ तांगेले एक समय 2 दिवसात समय आमगेल्या मठांत तुम्ही उरून घेवन आमगेलो हे कार्यक्रम पळयल्ले वीक्षण केल्ल्याक आमी सर्व कमिटी वतीन तुमकां एक अनंत धन्यवाद सांगता. धन्यवाद. थँक्यू.